हो जो आता सोपो दिला पळय आमी हो आमी कलेक्ट केला एक्चुअल थंय परिस्थिती अशी जाता जेन्ना आमी टेंडर करता पळय तो आमी हाय रेटींग करता मागीर तो कितें करता सोपो घेता पळय तो थंय एक्सटॉर्शन करता आनी ते कशे कशे भरता आमकां ज्या जाग्यार 100 रुपया चार्ज करूंक जाता त्या जाग्यार तो 500 रुपया चार्ज करता आता ह्या 2-3 म्हयन्यांक थंय कोणाचीच कंप्लेंट ना सगळे लोक थंय खुश आहा मॅडम जी कंप्लेन येयल्या पळय मॅडम हांगा समज कंप्लेन येयली न्हू कोणाची विथ रिगार्ड टू एक्सटॉर्शन असो एक्स्ट्रा पैसे ऑर्डर पास केल्या चीफ ऑफिसरान केल्या जवाहरलाल शेट्टीन कंप्लेंट केल्ली ऑगस्ट म्हयन्यात तेणी रिटर्न कंप्लेंट ताजी कितें जालें ऑर्डर पास केल्या म्युन्सिपालिटीन जाल्यार एलिगेशन कशें करूं येता तेणे अमको अमको घेता हांगा कंप्लेनी भरपूर येता ऑर्डरीच पास जायना आमच्या इंडियन ज्युरिस्प्रुडन्सा प्रमाणे इनोसंट टिल प्रूव्हन गिल्टी जर चीफ ऑफिसरान ऑर्डर पास केल्या हांगा की तो एक्सटॉर्शन करता जाल्यार ऑर्डर दाखोवची आमकां हे एलिगेशन कशें करता 22 लाख कशें लॉस जाला हे दाखपाक तुमी एलिगेशन कशें करता आपल्या बोल्सांतले पैसे दिवचे ना आमकां हाडून आणि कितल्यो कंप्लेनी येयल्या एक्सटॉर्शनाच्यो कंप्लेनी पासून काउन्सिलरांनीच येवन दिल्या The complaints with respect to increasing the amount being taken by SOPO have come from councillor. Councillor did a complaint. Order khay asa chief officerachi. Chief officer should be conducting inquiry and deciding whether he is increasing the money taking kide karta pay to. And त्या बेसिसाचेर टर्मिनेशन क्लॉज आसा न्हू टेंडरान स्टेप्स घेवपूच ना जाल्यार एलिगेशन हे येता कशें अगेन्स्ट एनी इंडिव्हिज्युअल डिफेमेशन सध्या डिफेमेशन फामाद आहा हेजे अगेन्स्ट डिफेमेशन येतली फाल्यां आपण एक्सटॉर्शन केला म्हणून हाऊ ही कॅन से नो ऑर्डर इज पास शोइंग दॅट ही हॅज एक्सटॉर्टेड मनी आणि हे डबल ट्रिपल ट्रबल इंजिन सरकारा पय तेंच्यांनी ऑर्डर पास करूंक जाय आसली न्हू परता एक्सटॉर्शन जाल्यार